मोगाच्या बाबणेनो बागल्यांत पावलो गलसेसकारांक चिटींक अशें बरयता. नेमलोलो काळ बोरलो तेन्ना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. When the time was fulfilled, he sent his son. आनी जेजू संवसारांत येवन आपली जिणेवरी आपल्या बापायचें चित्र चित्रायलें आनी जेजू एके भाशेन बापायचो रूपकार जालो. Jesus became the face of his father. जेजून उतरांनी आनी खोडण्यांनी बापायचें चित्र लोकां फुडें चित्रायलें. तशें आयकलां पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपान जेची उतर आनी कोण एके भाशेन तें उदक ज्या जाग्यार उदक पडलें त्या जाग्यार झाडां आयलीं आनी झाडांक व्हडलीं जालीं, तांकां फुलां जालीं आनी फळां जालीं आनी लोक भोंवत लोक खुशाल जालो. हें पळयता दुसरें वाचपाक जें आयकलां जेजू एक पिडेवंत मनशाक 38 वर्सां आसलो ताका बरो करता आनी त्या जिवितांत खुशालकाय येता. म्हणटकूच ज्या ज्या जाग्यार जेजू गेलो उतरां उलयलीं कोण्णी केलो जेजून आपल्या बापायचें रूप चित्रायलें. आनी हो वार फुडें व्हरूंक जेजून ले लिडर्स म्हणटा 12 मनशांक वेंचून काडले. तांचीं नांवां तुमी जाणा. 4 जाण आसले खारबी नुस्तें मारपी, एकलो आसलो 2 वसूलदार व्हडलो पातकी आनी दुसरें वेगवेगळें काम करून आपलें पोट भरतालेत. म्हणटकूच जेजून धर्मशास्त्रांक विजून काडूंक ना पूण साद्या लोकांक विजून काडले. मागीर तांकां धाडले संवसारभर धाडले आनी ह्या लोक ह्या 10-12 जाणांनी आनी मागीर दुसऱ्यांनी बापाचें चित्र चित्रायलें आनी ते एके भाशेन बापाचे रूपकार जाले. दे बिकेम द फेस ऑफ द फादर. आपल्या उतरांनी बरे कोडण्यांनी बरे वागण्यांनी हे 12 मनीस मागीर दुसरे 12 मनीस लिडर्स जाले बापायचें रूप. बाबणीनो आज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आमच्या भावाक शेवेराक आमी पळयता तो जालो एके भाशेन बापायचें रूप गोंयांत येवन दक्षिण भारता वचोन आनी वेगळे भास वचोन आपल्या उतरांनी आनी बुकड्या कोन्यांनी ताणें बापाचें चित्र चित्रायलें. आज जेजू तुमकां सांगता तुमी ह्या दिसांनी जायते आयकलां, जायते विशयाचेर पाद्रीन तुमकां ज्ञान दिलां आनी मिसाक येवन तुमी मिसाक वांट्याक येवन तुमी कुरपेचीं जाल्यात. आज जेजू तुमकां सांगता जो संदेश जेजून 12 अपोस्तलांक दिल्लो वसा संवसारभर आनी म्हाजें चित्रायात तो संदेश आज तुमकां दिता. म्हणटा हो संवसारभर वसा तुमी आनी बापायचें चित्रायत. तुमकां भायर वचपाची गरज ना, पयस गरज ना. तुमच्याच कुटुंबांत मोगान धादोसकायेन खुशालकायेन बोगसण जिवीत चालल्यार तुमी एके भाशेन बापाचें चित्र चित्रायतात. तशेंच इश्टां बरोबर बरे भाशेन वागल्यार तशेंच ज्या जाग्यार तुमी काम करता प्रमाणीकपणान वावर केल्यार आमी सगळीं एक भाशेन बापायचें मोगाळ चित्र चित्रायता. तर आज जेजू तुका म्हणटा वसात आनी जो वार जेजून केल्लो, जो वार शिश्यांनी केल्लो, जो वार शेवरान केलो तुमी करात.